सुरवातेक गायन गावया A16 पेज 8 A16. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय गांवघरांत थावन पयस आसलोल्यांक अदीक मोगान आनी वेगोंक आमचेशी राव. गोंयांत जायतो लोक आपलो गांव घर सोडून पोटाक लागून आयल्यान. थोडीं आमच्या घरांनी कामाक आसात, थोडीं वावर धोंदेन आदार दितात, जायतीं आमचे रस्ते आनी घरां बांदतात. एकाच उतरान सांगचें म्हटल्यार चडसो लेबर क्लास लोक जो गोंयांत आसात ते आमचे देशांतल्या दुसऱ्या प्रांतांतलीं आयलोलीं आसात. तर क्रिस्तांव कशीं आनी जेजूची पाटलावदारां कशीं असल्या सवे आमी वागणूक आनी संबंद कसो जावचो हाचेर आयज आमी नियाळ करतल्या. तर ह्या मिसाचे भेटेन सगळीं जीं गांवघर सोडून पयस गेल्यान तांकां सुरक्षीत राख म्हूण आनी तांचें उदरपसन जावचें म्हूण मागतना आमी गांवघरांतल्यान पयस आसलोल्यांक मानान लेगूंक आनी मोगान वेगूंक आमची काळजां हुस्केन आनी मोगान बोळगून जेजू लागीं ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमी मागुया. बाबा भयणीनो, सुरवातेची उतरां आमी आयकल्यांत आपलो गांव सोडून पयस पयस वेतात. आमच्या गोंयांत आयल्यांत आमी गोंयकारां हे भाशेन पयस पयस वेतात. कितलेशे आमचे भाव तारवार काम करतात, गल्फाक आसात, इंग्लंडाक गेल्यांत, अमेरिकाक गेल्यांत, कॅनडाक गेल्यांत. आमी पयस जावन येतेलीं आमचे सवय आसलेल्यांक बरें नोदरेन पळोवंक जाय, बरें तांचे सवयेन करूंक जाय, तांकां मानान लेखूंक जाय. हो नियाळ आमी आयज करुया. देवाची कृपा आमकां मागुया. आमचे सवेन राव जेजू, आमी म्हणटा आमकां तुजो स्वभाव दी. जेजून सगल्यांक बरें केलें, आमी ते भाशेन सगल्या सवेन बरें करूंक हो स्वभाव तुजो आमकां दी. जेजू लागीं मागता ही कृपा आमकां मागुया. कितले फावटी आमी चुकल्या अदीक करून दुसऱ्याक मानान लेखूंक, दुसऱ्याक सोकला कसो पळयल्यात, उणें कशीं ताका धरल्यांत. हाका लागून देवा लागीं बोगसणे मागून सांगता म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध,
हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागीवर सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची करूं आनी आमची पातकां आमकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवन सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा ओ बाग्योत आंकवार मारयेक आमी आयज भोक्तीन वोन दिता. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकांय तिचेच विनवणेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. बसुया. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेले वाचप. सोनवार पालात आनी म्हज्या नमस्काराच्या जाग्यार मान दियात. हांव तो सर्वेस्पोर. मेल्ल्यांचो प्रसाद मागतात तांचे थंय बूद घेवंक वचूं नाकात. हांव तो सर्वेस्पोर. जाणट्या सवे मान मर्यादेन चलात. भिरांत मोगान म्हाका खालते रावात. हांव तो सर्वेस्पोर. तुमच्या गांवांत पोरको लोक जियेता तांकां दुखोव नाकात. तुमचे इस्रायल लोकांक लेखतात तेच परी तांकांय करात. तुमचो कोत्तात तेच परी तांचोय मोग करात. एका कालार इजिप्तान तुमी परदेशी आसल्यात म्हूण मनान धरात. हांव तुमचो सर्वेस्पोर. फटकिरी मापा जोखून जावन थकून वो मेजून कांयच फटकिरे वापरूं नाकात. नीट तागडी तीग जोखो आनी निगूत कोण घेयात. हांव तुमचो सर्वेस्पोर आनी हांवेंच तुमकां इजिप्तांतली भायर काडल्यान. सगल्या म्हज्या कायद्या फर्मानांक पालो दियात. देवाचें उतर हे आमचो जबाब जावं दी. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाल मोगाचेर पातयेवन आसा. सगळीं म्हणुया. जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाल मोगाचेर पातयेवन आसा. म्हजेर नदर घाल. म्हाका जाप दी सर्वेस्परा म्हज्या देवा. मरणाचे निदेंत हांव पडोना जावं म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. हांवें ताका जिखलो अशें दुस्मानाक म्हणून दिवं नाका. हांव हाल्लो पडलो म्हणून म्हज्या शत्रूंक ताल्यो पेटोवंक निर्मू नाका. आमचो जबाब. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाल मोगाचेर पातयेवन आसा. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाल मोगाचेर पातयेवन आसा. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हूण आनंद भरीत जावं म्हजें कालीज. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो ताचे खातीर हांव ताका गायनां गायता. भोव गोरत्या सर्वेस्पराच्या नांवान स्तोत्रां सोतगितां गायता. जबाब. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाल मोगाचेर पातयेवन आसा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुया जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनच्या प्रांतांत कोड सोरून गेलो आनी कानाचे एके बायलेन त्या प्रांतांतली येवन अशें हुयेल मारली, सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कोर. म्हजे दुवेक देंवचार जबर पिडापीड दिता, पूण ताणेन तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन शीस ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कोर आनीक धाड, ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. ताणेन परती म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडलोल्या शेळयां सरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताच्या मुखार सर पोटली. तिणेन मागलें, सायबा म्हाका पाव. ताणेन अशी जाप दिली, घोरच्या भुरग्याचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. तिणेन म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजा वेले दोरनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना परती पालून जेजून तिका म्हणलें, आगे व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव त्याच घडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकांनी क्रिस्ता बसूया. बाबा भयणीनो, आतां सुमार 2 वर्सां बरोत आयली. हें कोरोना दुयेंस संवसाराक शिपडलां. कोबार जाता अशें दिसता, नव्यान सुरू जाता. आनी हे भाशेन घोडयेक घोडयेक आमकां हे लॉकडावन केलेले, लॉकडावन कर्फ्यू सरकार आमचो हे भाशेन आमकां बंद करून घरांत रावात म्हूण सांगता. तर पयलेच फावटी हे 22 मार्चाचे गेल्या वर्साक 2020 वर्साक पयलेच फावटी हो लॉकडावन म्हणलेलो घातलो. आमी सगळीं कोणाक आमकां हे लॉकडावनाचो अनुभव नासलो. अकस्मात सगळें बंद केलें. कारोबार बंद, दुकानां बंद, बसी बंद, मोटरां बंद, गाडयो बंद, प्लेन बंद, सगळें बंद. आनी सगल्यांक आमकां घरांत रावात सरकार सांगता. हें दुयेंस, हें मारेकार दुयेंस. आनी हें एकामेकाच्या लागीं सरल्यार हें दुयेंस फांकता. म्हणटच डिस्टन्स, सोशल डिस्टन्स, पयस पयस रावात, एकामेकाक मेळो नाकात, तुमच्याच घरांनी रावात, भायल्या सवेन मिसळ जाय नाकात, हे भाशेन आमकां सांगलें. बाबा भयणीनो, आमकां जांकां आमचें घर आसा आनी जी आमच्या गांवांत आसात, आमी तर आमच्या घरांनी रावलीं. आनी घोडेक आमकां अदीक करून गोंयांत इतले कोश्ट जाले नात. घरांत आमकां एकामेकाचो सांगात आसा. ल्हान वो व्हड आमचें खाशाचें घर आसा. खावूंक जेवूंक सादारण आमच्या लागीं आसा. थंयसर दुकानांनी कितें तरी मेळटालें. उदक आमच्या लागीं आसा. आनी हे भाशेन TV पळयता आमी, मोबायल आसात आमचे, आनी कितें इंटरनेट आसा, पिक्चरां पळयलीं, गेमी खेळल्योत, हे भाशेन आमचो वेळ आमी सारलो. पूण त्या दिसांनी एप्रिलाच्या म्हयन्यान गेल्या वर्साक, मायाच्या म्हयन्यान, जुनाच्या म्हयन्यान आपलो गांव सोडून शारांनी गेलोलो लोक
काम करूंक. आमी म्हणटा मायग्रंट लेबर आमच्या गोंयांत कितले येतात. सगळ्या जाग्यांनी आमी पळयल्यार हांची आमकां गरज. आमचे रस्ते ती साफ करतात, आमचे ड्रेन्स ओर हे बंद जातात तेन्ना ते साफ करूंक तांची गरज आसा. गाटर्स आमी म्हणटा, आमची टॉयलेटी साफ करतात, प्लंबींग आमचें करतात. आमच्या भाव आदी आपुणूच नुस्त्याक मारताले, खारवी भाव आमचे. आतां आमच्यो जाळ्यो आसात, घोडये आमच्यो बोटयो आसात, तातूंत काम करूंक आमकां हे दुसरे भारताच्या दुसऱ्या भागांतलो आयिल्लो लोक भाव आमचे आमकां आमचे बरोबर काम करतात. रांपणी ओडटात, बोटींचेर आसात, आमचे बेकरींनी काम करतात. कांय वर्सां फाटीं पणजे नवो बाजार उक्तो जालो तेन्ना घोडये 10-15 वर्सां आदीं हांव थंय वेतोच अकस्मात थंय सगलो काम करतले. जांची दुकानां आसलीं घोडेक आपले दुकानाचो दोनी आपल्या कदेरार बसून आसलो, पूण ते वस्तू काडून दितले, हिंदी उलयताले. आमचे गोंयकार भुरगे आनी दिसले नात कशे, ते वसली आतां नोकऱ्यो करिनात. हे दुकानांनी वस्तू काडून दितात, थिंगा बिलां करतात, ते हिंदी उलयतात. सगळे दुसऱ्या जाग्यान ते आयलेले मनीस. आनी तांकां ह्या दिसांनी आमी टीव्हीचेर घोडेक पळयले आसतले, खूब कश्ट जाले. हो लोक चलोन आपल्या घरा वेतालो. असो एक, तुमी जायत्यो काणयो आयकल्यो आसतल्यो. असो एक मनशाची खबर दयाराम म्हणलेलो, दिल्ली, तो आनी ताची बायल, तांच्या 5 वर्सांचो भुरगो तांचो आसलो. थंय कन्स्ट्रक्शन, जंय बिल्डिंगां बांदतात असलो वावर करताले. तो दिसपोटी आपल्या भुरग्याक 5 वर्साच्या भुरग्याक घेवन ते बिल्डिंगाची कामां करूंक ते वेताले. आनी हो भुरगो खेळटालो, घो बायलां वो आवय बापूय ते बिल्डिंगाचें काम करताले. अकस्मात तें लॉकडावन जालें. जें कितें तें जोडटालीं चड आपल्या हातान दवरी नासलीं, आपल्या गांवां धाडटालीं. तांचो गांव 300 किलोमिटर पयस. आनी लॉकडावन जालो तेन्ना बसी नात, गाडयो नात, रावूंक तांकां जागो ना, काम तेंचें बंद जालें. कशें जेयतलीं, कितें खातलीं, आपूण परत घरा वचूंक ताणें चिंतलें. आपल्या 5 वर्सांच्या भुरग्याक घेवन, खांदार ताका घेवन तो आनी ताची बायल दिसाचे दीस चलून 4 वा 5 दिसांनी 300 किलोमिटर चलून घरा गेले. वाटेर पिवंक उदक सारकें ना, जेवण ना, बिस्कुटी खावन हांगासर रावूंक जायना. रावल्यार पुलीस धांवडायतात, थकल्यात म्हूण बसल्यार पुलीस धांवडायतात. हे भाशेन बाबा भयणानो, कितलोसो लोक, लाखांनी लोक हांगासान थंयसर 300 किलोमिटर, 500 किलोमिटर, 800 किलोमिटर चलोन आपल्या घरा गेलो. हांवेंच पळयलां एका दिसाक गोंयां गेल्लो, व्हडल्या गोंयां. थंय करमली स्टेशन, रेल्वे स्टेशन, थंय तावन आमच्या गोंयच्या सायबाच्या बाजिलिका पुर्यान मोटरान चलयल्यार 1.5 किलोमिटराची वाट. आतां हे 1.5 किलोमिटर एका फाटल्यान एक रावून दोग जाण रस्त्याचे देगेर अशें लावून एक लांब लायन आसली. आतां तुमी तुमच्या मनांतूच एक अदमास करात, कितलो लोक हे भाशेन 1.5 किलोमिटर लांबेक कितलो लोक आसतलो. सगळे बाडे आपले आसलेलें सामान एकठांय करून, कोण अश्यो पोटल्यो घेवन, कोण बॅगां घेवन रावतालीं. गाडी येतली आनी आपणाक घरा वचोंक मेवतलें म्हणून. हांवें ते लोकांक कितलो लोक लायनीन रावलेलो पळयलो. तर आयच्या दिसाक आमी दर एका दिसाक हो नियाळ करता तेन्ना आयच्या दिसाक ह्या दुसऱ्या गांवचो लोक वा दुसऱ्या पयसतावन आयलेल्या लोकांचो आमी तांकां फावो तो मान दिवंक जाय, हाचेर आमी आयज नियाळ करता. आनी पयले सुवातेर आमकां लेवितिकाच्या पुस्तका वयलें आमी वाचलां थोडीशीं उतरां. देव ते परचेक उगडास करता. तुमी इजिप्ताच्या देशांतली भायर सरून लांब वाट चलतना वाटसूर तुमी आसल्यात. तुमच्या गांवांत
पोरको लोक जे येता तांकां दुखोवं नाकात. तुमच्या इस्रायल लोकांक लेखतात तेच परी तांकांय करात. तुमचो करता तेच परी तांचोय मोग करात. एका वेळार इजिप्तांत तुमी परदेशी आसल्यांत म्हूण मनान दवरात. इजिप्तांत तुमी परदेशी आसली म्हूण मनान दवरात. आमकां तर गोंयकार भावा भयणांक परदेसाचो चडसो अनुभव आसा. आदितावन आमचे भाव परदेसांत वेताले, भाव भयणी परदेसांत काम करतात, कोण बोटीचेर वेतात, गाल्फान गेल्यात. थंयसर हांगासर सोंपेपण मेळटा तशें मेळना. तुमी थंय जाय तो वावर करतात. हे आमचे भाव जायते पावटी थंयसर घडीक हांगासर इतलो वावर करतलो दिसनात, पूण थंयसर जाय तो वावर करतात. दुसरो लोक आमकां हिंगासर आमी आराम करतात म्हूण, आमी सवकास आसात म्हूण थंयसर सवकासायन रावंक दिनात. सगलो वगत वेळ काडून काम करचें पडटा. म्हणटच आमकां अनुभव आसा. म्हणटच आयज आमकां खेरीत भाशेन आमच्या गोंयांत अदीक करून, आदीं तर इतलें नासलें, आतां अदीक करून हो आमच्या समाजांत आमच्या जायतो असो लोक दुसऱ्या गांवचो हो आमच्या भारताच्या दुसऱ्या जाग्यां वयलो गोंयांत येता. बिहाराक थावन, झारखंडाक थावन, यूपीक थावन, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू ह्या जाग्यान, राजस्थान, गुजरात ह्या जाग्यांचो लोक आमच्या गोंयांत येता. जायतो भाशेचो वावर करतात. तशें हांवें तुमकां सांगलां, वेगवेगळे करीन आमच्या घरांनी काम करतात. घडीक आमचें जेवण करून रांदूंक, घडीक आमच्या भाटांनी काम करूंक, आमचे बिझनसांत आसात. तो तांचे सांगाताक बरे भाशेन आमी वागूंक जाय. आयचे दिसाक हो संदेश आमकां. आनी जेजू शुभ वर्तमानान ही काना गांवची वस्तोरी आमी जाणा, सामारितान आनी जुदेवा मदें सारको तांचो बरो स्वभाव बरे भाशेन तांचें चलन आसलें. एकामेका सवेन ते इश्टागतींत नासली. तशींच काना गांवचोय लोक, इस्रायलाचो लोक ताका पोरको म्हूण समजतालो आनी ताका सुणी म्हणटाले. सुणी कशी ताका पाचारताले. आमी हे भाशेन घांटी म्हणटा ते भाशेन तो लोक ताका सुणी म्हणटालो. म्हणटच आयच्या शुभ वर्तमानान हे भाशेन जेजू ते वस्तुरेक हे भाशेन पाचारता. भुरग्याचें काडून जेवण सुण्याक घालचें न्हय, घालूंक जायना अशें तो म्हणटा. जेजू तर तिचो बाबार तोप आसतालो. ती आपल्या भावार्थान तीर रावून गरजेक ती पडल्या. जेजू आपणाक की कृपा दिवंक शकता म्हूण ती विस्वास दवरता आनी म्हणूनच ती परतून जबाब दिता. सुण्याक जेवण काडून दिना काय, पूण भुरग्याच्या मेजा वयले कुडके पडटात तेच म्हाका दी. भुरग्यां वयले मेजा वयले पडटात ते कुडके सुणी खातात, इतले कुडकेच म्हाका पुरो. आनी जेजू म्हणटा तुका तुजो भावार्थ व्हड आनी तुका तुवें मागला तशें जातलें. आनी तिची दूख बरी जाली. आमकां सांगलें बाबा भयणीनो, एक दुसरेच भाशेन हें आयज शुभ वर्तमान पळोवया. जेजू सदांच आमी पळयता, जेजू हे बायले सवेन घडयेक सारको तिका मान दिना. एके भाशेन तिका किकोन करतले भाशेन दिसता. पूण आमी समजून घेता की जेजू तिचो भावार्थ तोप आसतालो म्हणून. पूण आनीक दुसरे भाशेन हें शुभ वर्तमान पळोवया. ही बायल गरजेक पडल्या, तिजी धूव बरी ना, भावार्थान ती आयल्या, ओकमान तिका जाता. सगल्या उजी जेजू तिका सुणे म्हणटा. जंय ती आयल्या थंय ती एक पोरकी, इस्रायला मदली न्हय, एक वस्तुरी दादल्या मदें आसा. सगळें हें ती सोंसता कित्याक ती गरजेक पडल्या. आनीक शेकी जेजू तिचो भावार्थ तोप आसल्या उपरांत तिचे मागणें आयकता. आमच्या गोंयांत हे भाशेन दुसऱ्या जाग्या वेलो लोक गरजेक पडला म्हूण येता.
हांव ह्या गांवांनी भोंवलां, त्या गांवांनी लायट देखून ना, रस्ते नात, जेवण खाण ना लोकांक, शेतां आसात, पावस पडलो जाल्यार शेत पिकता, जायते फावटी पावस पडना, शेतांनी कांय पिकोना. ह्या लोकांक गोंयांत वा शारांनी येवन कितेंय वावर केलो जाल्यार ताचें उदार पोसण जाता. आदल्या काळार तावन आमी गोंयकारां गालफाक वेतालीं, कित्याक ही हांगाची जोड एक जोड घेवन आमचें घर जायना. एक बरें घर काडटलो जाल्यार, एक सवकासायेन जिवीत जियेतलो जाल्यार, घराब्याक वयर काडटलो जाल्यार परदेसांत वचोंक पडटालें. गालफान काम करून पयशे हाडून आमची ती तें उदारगत जाताली. गरजेक पडटात म्हूण आमी वेताले, हांव आनी आजून वेता. हांव कोणा लागीं कांय ना जाल्यार चल भायर तरी कामाक या म्हूण कोणाकल्याक चेड्याक भायर धाडूंक वा चेडवाक भायर धाडूंक वा आपूण भायर धाडूंक वचूंक चिंततात. तर हें उगडास दवरुया. हो लोक आमच्या गोंयांत आयला गरजेक लागून. तर आमी तांचे गरजेक वायट उपयोग करचो न्ही. ही उतरां गरजेची आयच्या पयल्या वाचपांतलें आयकुया. फोटकिरी मापां जोखून जावं तोखून वा मेजून कांयच फोटकिरे वापरूं नाकात. नीट तागडी, थीक जोकां आनी निगूट कोडे फितां घेयात. हांव तो सर्वेस्पोर, हांवूच तुमकां इजिप्तांतलीं भायर काडल्यात. तर फोटकिरी मापां, फोटोय नाकात. दुसऱ्या उतरांनी जायते फावटी ह्या लोकांक अशें घडटा, तांचे लागीं जायते काम करून काडटात. कॉन्ट्रॅक्टर आसात, दुसरे आसात, हांकां कामाक लायतात, तांचे ओद्दे आपूण खातात. कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आमी सोंपेपणीन समजता. कॉन्ट्रॅक्टर आसात, हे लोकांक जायते फावटी हे कॉन्ट्रॅक्ट गव्हर्मेंटाचे कॉन्ट्रॅक्ट, एकल्या वावराड्याचो उमकोच पागमेत आसा. ओद्दो तांकां दितात, ओद्दो आपूण खातात. जायते फावटी हो लोक घडये आमच्याय घरांनी काम करता, पूण जाय तो काम वावर केल्या उपरांत घडये आमकां आमी तांकां फावो ती मुजरी दिनात. तर हें आयज देव आमकां शीट कायता. पळयात, हो गरजेंत सांपडलेलो लोक, तांचे सवेन आमी वाणपणां करूंक फावो ना. जें कितें आमचे गोंयकार भाव कार्पेंटर येतात, एका दिसाचो वावर 1000 1500 ताका आमी दिता. हे लोकांक परके म्हणटोच तांचे लागीं सवाय कामां करून काडटात. आमी देवा लागीं मागुया. गवळी बाप आमकां कितें सांगता थोडेच उतरांनी ताचे चिटींतलें तुमकां वाचता. आपल्या गांवघरांतावन पयस आसलोल्यांक ओदीक मोगान वेंगुया. आपलो आनी आपल्या कुटुंबाचो दिसपोटी गिरास जोडूंक व दुसऱ्या कारोनाक लागून आपलें गांव घर सोडून आयलोल्या जायत्या मनशांक आनी कुटुंबांक आमच्या गोंयांत आसात. तांतलीं खूब जाणां दुर्बळ परिस्थितींत आनी संकश्टांक फुडो करून जियेतात. जायत्यांक मनीस जिविताच्यो मुलाव्यो सवलती मेळनात. जे पळय घराचो आसरो, भुरग्यांक मुळावें शिकोवप, गरज तें जेवण खाण आदी आमी पळयता. जायते फावटी भुरगीं चोय बिल्डिंगां आमी पळोवं, ह्या बिल्डिंगां बांदतात थंयसर लोक काम करतात, तीं भुरगीं खेवतात, ताका इस्कॉल मेळना. हे भाशेन तीं हांगासान थंयसर आनी खंय अशीं भोंवतात आनी तांची भुरगीं मागीर तांची वाडटात आनी वायट कामां करूंक लागतात. स्थलांतर मायग्रेशन केल्ल्या आमच्या बाबा भयणी सवेन ओदीक मोग आनी अपुरबाय दाखोवची चड गरज आसा. ह्या मायग्रेंट केल्ल्या मदें कातोलीक धर्मीक बाबा भयणां आसात. संस्काराचे संभ्रम आनी खेरीत भाशेन मिसाची बेटे वरवीं तांच्या ओतमीक गरजांक पावूंक दर एका फिरगोजेची जबाबदारी. तशेंच आमच्या फिरगोजीच्या
बाणवोळींनी तांकां भितर काडून गोंयच्या पवित्र सभेच्या जिवितांत तांकां अदीक वांटो दिवच्याक आव्हान आमच्या मुखार आसा. तर ह्या लोकांक आमी कशे भाशेन आदार दितले हांव. तांकां तुमी कामाक लायतात तेदना पयले सुवातेर फावो ती मुजरी दियात. आपलो वावर करूंक ताका सोंपेपण दियात. आमी इल्लोसो वावर केलो म्हणटच रोखडें उदक पिवंक सोदता हांव, इल्लें च्या पिवंक सोदता हांव. होय लोक जायतो वावर करता. ताका ही सुविधा दिवची, पिवंक उदक, इल्लें च्याये बरोबर कितें खावूंक. सकाळीं तान सांजे कुडेक आमच्या घरांनी आमच्या भाटांनी काम करतात. जायते पावटी वतांत खोर काम करतात. तांकां तांचें जिवीत इल्लें बरें करूंक आनी फावो ती ताका मुजरी दिवंक, इल्लें सुबेज देखून दिवंक. 500 रुपया मागल्यात 600 रुपया दिवन आमकां कांय व्हडलें उणें जायना. आमच्या लागीं आसा आमी दिवचें. खंय आमी वेता कितें घेवंक. जायते पावटी रस्त्यार वडेको लोक नुस्त्याक विकता वो आपली फळां विकता. आमी जायते वानपण तांचे लागीं करता. दिसपोटी आमी जायते अशे पयशे ताचेर पयशे मोडटा. ताका इल्लें सुबेज दिल्यार कांय आमचें उणें व्हडलें जावचें ना, पूण तांचे जिवितांत बरें जातलें. तांकां जायते पावटी फावो ती पुरी रावूंक जागो ना. खंयचर रावतात रस्त्यांचेर आनी खंयचेर पत्री घालून तांचे भितर रावतात. आमचे लागीं रावूंक जागे आसात जाल्यार ताका दिवचे. आतां हांगाय एक शिटकावणी आसा. सरकार आमकां सांगता असो लोकांक तुमी दवरतात जाल्यार तांची बारीक म्हायती घेयात. ते कोण खंयच्यान आयल्यात ही बारीक म्हायती आमी घेवची. पूण आमच्या लागीं घडटा जाल्यार ताका रावूंक एक बरो आमच्या लागीं सुबेज जागे आसात, आमच्या लागीं रूम आसात. कोण असो बेस्तो रस्त्यार रावता खंय आसा आमच्यान आदार दिवंक जाता. ताका फावो ते परी रावूंक आमी जागे दिवंक जातात. आनी व्हडलें भाडें घेवंक नाका. जाता घडटा ते भाशेन आमच्यांनी ताका वती एक बायल आसा गिरी शेतान, तिजेंय घर ना. आमची गोंयकार भयण, तिजेंय घर ना. तिका घरांतली भायर घातल्या. पूण तिजें शेत आसा. गेल्या वर्साक शेतान तिणें प्लास्टिकीचें घर बांदलें. प्लास्टिकी बांदून प्लास्टीक हांव कितें म्हणटा तुमी समजतात. थोड्यो मेडयो बांदल्यो, प्लास्टिकां बांदली आनी थंय रावंक आपूण लागली. आनी तिच्या बरोबर तिकाच रावंक घर ना, पूण तिच्या बरोबर 2 जाण आनीक अशेच मायग्रंट थंयसर तिच्या बरोबर, ती आनी तिचो घोव आनी ते 2 जाण मायग्रंट. सकाळीं फुडें उठोन ते कामाक वेतात, सांजेचे येवन सगळीं बरोबर रावतात. हांव उदाहरण दितां. आमचे लागीं आसा आदार करुया. इल्लेशें देखून आमचे लागीं आसा दुसऱ्यांकूय आमच्यांनी आदार करूंक जाता. तांच्या भुरग्यांक शिकोवंक वचूंक आमच्यांनी आदार करूंक जाता. जायते भाशेन ही भुरगीं शिकोनात. शिकोवंक ताका सोयग ना. आयज सरकार इतले पयशे मोडटा भुरग्यांक शिक्षण दिवंक. फुकट शिकोवण मेवता. सगळे इस्कॉलांनी, चडशे इस्कॉलांनी सरकार पयशे घालता. टिचरीचो पेमेंट दिवंक आनी दुसरे सगळो खर्च खर्च काडूंक. तर ह्या भुरग्यांक आसा थंयसर इस्कॉलाक धाडून कितेंय ताका शिकोवंक जाता. जायतीं आमची असलीं भुरगीं आमच्या हॉस्टेलांनी वेगवेगळ्या कडेन गरिबांक घरां आसात, भुरग्यांची घरां आसात, थंय शिकतात. वेर्ना आमचें अशें एक भुरग्यांक बालग्राम आसा. चडशीं तीं भुरगीं अशीं आवय बापूय कडेन सारकीं घरां बी नात, वो अशीं मायग्रंटाची भुरगीं थंय आसात. आमच्यांनी एक त्या भुरग्याक स्पॉन्सर करूंक जाता. आमची भुरगीं शिकतात इस्कॉलांत, आमी ताचेर कितले पयशे मोडटात आमी जाणा. एका भुरग्याक सगळें दिवंक नाका. घडीक ताका घेवंक बूक, वर्साचे बूक, युनिफॉर्म, कितें तरी देस्पेस तांचो. एकट्या भुरग्याक कोणेकल्याक भुरग्याक असो जाणा असलेल्याक सोदून काडून तांकां आदार करूंक जाता. जायत्या घराब्यांनी दुस्पोट पडल्या. आल्कोहोलिजम. घडीक त्या गरिबांच्या घरांनी तो घोव पियेता. संवसाराची परिस्थिती तशी तांची. तांकां ह्या संवसाराच्या कोश्टाक लागून घडीक ते सोरो दोत्तात. जोडलेले सगळे सोऱ्याक घालतात. तांकां आमच्यांनी बरें उतर दिवन, शिकवण दिवन ह्या सोऱ्याचो वीस हो विकारी वखदांचो वीस सोडून दिवंक आमच्यांनी आदार करूंक जाता जाल्यार पळोवंक या.
दुयेंत जातात तेदना तांकां हॉस्पिटलान व्हरूंक दोतोराशी व्हरूंक आमच्यांनी आदार करूंक जाता जाल्यार पळोवया. तर बाबा भयणी न्हू हे भाशेन जायतीं उदाहरण दिवंक जाता. आमी आयच्या दिसाक जेजू लागीं विचार मागता जेजू लागीं आमच्या सांगाताक राव. जेजू आमच्या सांगाताक रावता जाल्यार कित्याक रावता? आमी ताचो स्वभाव आमच्या जिवितान वाडूंक, जशें जेजून दुसऱ्या सोबें केलें. सगल्यांक आपणा सरी येवंक, कोणाकूच एका दिसाक भुरग्यांक ते आपोस ताचे धांवडायतात. जे आमचो गुरुजी थोकला भुरग्यांक ताचेशी हाडी नाकात. जेजून आपल्या शिसांक बोबाड केली, भुरग्यांक म्हजेशी येवं दी, असल्याचेंच सर्गीचें राज. ते सामारितान वस्तोरेक तो सोदूंक गेलो. ती देवाची रचना, तिवूय देवाची धूव, तिजेय जिवीत बदलूंक जाय. हे भाशेन सगल्या सवेन जेजू पावलो. आमी म्हणटा आमी कातोलीक बाबा भयणां. कातोलीक म्हणजे कितें? कातोलीक म्हणजे सगल्यांक आसरो दिता, सगळे एकठांयता, ऑल एनकम्पन्सिंग. सगल्यांक आमचे सवय जागो आसा. तर हे भाशेन आमी उदार जावूं जेजू भाशेन. आयच्या दिसाक आमी विशव दवरला ह्या परदेसान आसलेल्या पयसतावन आयलेल्यांक आमी बरें मन तांचे सवेन दवरूंक जाय. ही कृपा आमकां दी म्हूण देवा लागीं ह्या मिसांत मागुया. सर्गीच्या मायेचो आधार आमकां मागुया. तिजे जिवितांतल्यान आमी पळोवन घेता कसो तिका दुसऱ्याचो हुस्को आसलो. काना गांवांत लग्न चलतालें, सोरो कोबार जालो, तिका हुस्को कितें करचें, कसो लोकांक आदार दिवचो. तिचे भाशेन आमकांय ही कृपा दी म्हूण आमचे पासत माग म्हूण हुस्को आमचो दाखोवंक दुसऱ्या सवेन, गरजेवता सवेन, गरिबां सवेन, नासलेल्या सवेन, गरीब भुरग्यां सवेन, अनाथ जालेल्या सवेन आमी कितें भाशेन आदार करूंक शकता. आमकां ही कृपा दी म्हूण सर्गीच्या बायेची मोजत आमकां मागुया. बाबा भयणीनो उबी रावुया. आमची मागणी आतां देवा मुखार घालुया. आमचे मदें आसलेल्या ह्या परदेसान तावन आयलेल्या आनी आमची परदेसान गेल्या ती बाबा भयणां पासत आनी आमकां ताचे सवेन बरो स्वभाव आमचो जावंक जेजू भाशेन देवाची कृपा मागुया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या शेलयां सोबें गवळी कशें मुनियाळपण चलयतना सगळे धर्माचे, जातीचे, दुसऱ्यांचे देशांचे आनी भासांचे लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां जेजू सारकेलें कालीज मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी धर्माचो, जातीचो व कसलेच तरेचो भेदभाव नासतना दर एका नागरिकेचे उदरगती खातीर वावरूंक आनी फावो ते उपाय घेवंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. गांव घर सोडून पोटाक लागून आयलोले सवे मनीसपणान वागोवंक आनी तांच्या हक्का खातीर आमी वावरूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. कोविड-19 ह्या महामारींतली आख्ख्या संवसाराक मेकळी कर म्हूण आनी खास तरेन जायते मायग्रंट्स भावा भयणीची नोकरी ना जाल्यार थोड्यांचो धंदो बंद पडला. तांकां फावो ती नोकरी मेळ्ळ्यार पुरो आनी वावर धंदो परत सुरू करूंक तांकां सवलत्यो मेळूंक म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. आयज मिसाची भेटीची तयारी केल्ल्या आमच्या फिरगोस तरणाट्या पासत मागुया. तांणी आपली जबाबदारी वळखून
पिरगोजेच्या वावरांत ओरीक हुस्को दाखोवंक आनी हे भाशेन जेजूचे पाटलावदार जावं बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची खात्री कर. बाबा भयणीनो, आमच्या 2 प्रांतांत अदीक करून कारितास आनी सेंट विन्सेंट डे पॉल आनी भाशेन दुसऱ्यो जायत्यो संस्था आसात जी खेरीत भाशेन असल्या सांगाताक वावुरतात. तर तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी आमकां सगल्यांक एक उदार मोण दुसऱ्या सवेन बरें करूंक आमच्या लागीं घडटा तें करिनासतना दवरिना जावूंक आमकां देवाचो उजवाड पवित्र आत्म्याचें बळ आमी मागुया. आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसूया. बेटवणे वेलार कायोन गावया. C27 पेज 39. C27. म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवूं. सर्गीच्या बापा, तुजे पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनीक सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजाप म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भागिवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आयज उगडास करता आनी तिचें दिनवासणीचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटा. शेकानशेक प्रितुमीचेर कितली वर्ती तुजी वीज मिता. सोर्फ काळी मनशाताय कितली ओप्रिमीत तुजी दोयालाय. तुज्या ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कोळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूताचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं,
स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उच्च स्वर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय. उच्च स्वर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणेन उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणेन खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खास. नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोक्सांनी मेळटाक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोप देलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार ताचो गूट परगोटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयल्या इसोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवंत बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गोंवळी बापाक आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास दवरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागीवन दोर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा लागीं मागुया, जेजूचो स्वभाव आमकां दी. ताज्या पुता सारकी आमकां कर. दुसऱ्या सवेन सगळ्या सवेन बरें करूंक आनी आयच्या दिसा किरीत आमच्या तरणाट्या पासत आमी मागता ही आमची भुरगीं देवाची बिरांतेन वाडूंक आनी सदांच बरें करूंक सगळ्यांक आमकां देवाचो आदार मागून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालणेत पडून दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोर माशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजपोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजपोट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसून एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावया. D32 पेज 64. D32. Solia
प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Bapak Perindo, आमचे मदें 3 दीस फादर अँथनी कास्तेलो हाणें देवाचें उतर वाचून ताचेर नियाळ करून ह्या उतराची मोडणी करून आनी क्रिस्त प्रसाद आमकां वांटून आनी ह्या तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव फादर अँथनीक दिन वाचतां आनी देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता. आमी ताचे पासत मागचें आनी ताच्या मुण्यारपणा पासत आनी जो वावर तो करता संस्थेन ताची आनी फुडलोय वावर जो तो करचो आसा त्याय वावराचेर ताचेर आमी आशिर्वाद मागया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओरकार. शेवटाक गीत गावया. T48 पेज 224 T48.
Remes sabin mai amche pasod vinoti ko. Ratuya sorvespor amच्या बापा आम्ही तुझी भुरगीं आमच्या पातकाचे बोगसोणे मागता आमच्या कोरण्यांनी तुका मानूक आमकां ताक ना देखून तुझ्या पुता आमच्या सोम्याच्या आवयचे विनवणेन आमकां सोडवण मेळू आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना देवाचो आदार असो सदां काल आमचे थाय